Hymn number I5. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज प्राचिताचो काळाचो दुसरो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा हो म्हजो मोगाचो पूत. देव आमचो बाप आनी आमी ताची मोगाची भुरगीं. तो आमचो सगळ्यांचो खूब मोग करता. देखूनच ताणें आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमची सोडवण करूंक संवसारांत धाडलो आनी कोश्ट मरण सोंसून ताणें आमची सोडवण करची म्हूण देवाची खोशी जाली. हो म्हजो मोगाचो पूत अशें उद्गारून देव बाप आपल्या पुताक जेजूक गोवाय दिता आनी ताचो मान आनी मोहिमा परगडटा. आमचे सोडवणे खातीर जेजून आपल्या खांदार खुरीस घेवन आपली पवित्र पावलां मारली आनी कालवार पर्वताची वाट चल्लो. हाचो आयज आमी उगडास करून आमचे फिरगोचेन सांतोस पासोस मानयता. तर देवाची खोशी करून आमच्या जिवितांतले पातक पयसावन आनी आमच्या जिवितांत येतले दिसा दिसाचे खुरीस घेवन जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालून आमच्या जिविताची वाट चलोवंक हे मिसाचे भेटेन आमकां बळ आनी कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलोली कल्पना मनांत दवरून जेजूच्या पवित्र पावलांचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट त्रास, आमच्या जिवितांत येतले खुरीस आमी कशे भाशेन घेवन गेल्या काय. क्रिस्ती भावार्थी कशी
भावार्थान आमचो कुरीस आमी वेला गाय वो देवाचेर आमी शीण केला गाय. देवाचेच बोगसणे ह्या वेळार आमकां मागुया. सुम्या जेजू आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां दोवी न्हेसोन दिवन आमचें जिवीत पवित्र आनी निर्मळ सांबाळूंक आपणें दिलें. पूण आमी आमचें जिवीत मेल्लें केलां. आमकां बोगोस क्रिस्ता जेजू देवाची भुरगीं कशीं देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवचे बदलेक संवसारी वस्तूंचो मोग आनी संवसाराच्या वंडावण्या प्रमाणे जिवन आमच्या जिविताचें आनी आमच्या कुटुंबाचें आमी निसणटण केलां. आमकां बोगोस काकूत आमची. सुम्या जेजू आमच्या जिविताचें रुपांतरण करून आमच्या जिवितांत नवसणी हाडूंक तुवें आमकां जायते सोयेक दिल्यात. आमी ते वगडायल्यात आनी जिविताची नवसणी करूंक फावो ते प्रवतन करूंक नात. आमकां बोगोस. पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची जोण एकल्याची मागणी ओगेपणान बापाक आमी उबारुया. सासणाच्या देवा तुज्या प्रितीवोन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामोळाचो परजोळ भोगूंक आम्हा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमाक एक वेडी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्वराच्या दुतान स्वर्गार थावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका
ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून आब्राहामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांतावन आब्राहामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोलबाच्या नोकेत्रां पोरी आनी वेळेचे रेवेच्या कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानांची शारां जिखोन घेतली. तूं म्हजे कुशीक खालतो रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन प्रितुमेवेली सगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराच्या नदरे मुखार आमी चलतले. सगळीं म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. खोती दुखीत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो साखळी तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गा बिदी मोदें जेरुसल्या सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वचप. बाबा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण वचत? देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटच ह्या देण्या बरोबर सगळे उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान वेंचून काडल्या तांचेर कोण तरी गाराणें करीत, देव जर बोगसोणें दिता कोण तरी कास्तीचें फॉर्मोण मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. आपल्या कोश्टा मोरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी जुआंवांक आपणा बरोबर घेवन एका ऊंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले. तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. तांची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडबोळा लागीं धवी करूंक जायना तितली इमावरी धवी फूल जाली. आनी मोजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो. आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रोन उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नोकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले. आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरावेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जिवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेकाक कोणें विचारून ताणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. अपुर्बायेच्या भयणी भावानो, आयज आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूस आमी करता. सांतूस पासूस म्हणजे द होली स्टेप्स, जेजूची पवित्र पावलां. ह्या पावलां वरवीं जेजून कशे भाशेन आपले कोश्ट तो फुडें चलत गेलो. हो बारादीक खुरीस ताणें उबारलो. जमनीर तो आपटलो. पूण थंयच तो थांबून रावंक ना. आपले कोश्ट वळवळे सोसीत तो फुडें गेलो. मोगाच्या भयणी भावानो, आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट त्रास आमी कशे भाशेन चलता गाय. Suicide is the 3rd leading cause of death in the world. Suicideak लागून दिसा दर दिसा 6 जाण आपलो जीव घेतात. What can be the reason? जायते पावटी they cannot take the physical pain. आपल्या कुडीक कोश्ट वळवड्यांक लागून थोडे जाण जीव दितात. थोडे जाण आपले मानसीक परिस्थितीक लागून ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस आनी हेर कारणाक लागून. अशीच धाकटुलीशी घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक तरणाटो सुमार 19 वर्सांचो एका दिसा असोच बेट करूंक गेलोलो तेन्ना ताच्या घराक हो तरणाटो आसलो आनी कोण ताच्या घरांत नासली. आनी तो तरणाटो म्हणूंक लागलो, फादर, तूं बऱ्या वेळार पावला. म्हज्या मनांत वायट चिंतना येतात. जीव दिवंक म्हाका दिसता. बेडापोनाक हांवें राजू तयार करून दवरला. फेनाक उमकळोवन जीव दिवंक हांव सोदतां.
म्हजेर आकांत आयलो. कितें करचें कांयच सजमलें ना. पयले सुवातेर हांवें ताका सांगलें, रिलॅक्स जाव मातसो, डोंट वरी, आय एम देर फॉर यू. कितें उलयता तें हांवूय नकळो आसलो. मागीर ताका म्हटलें हांवें, यू वॉन्ट टू शेअर समथींग विथ मी. तेन्ना दुखाच्यो जोरी ह्या तरणाट्याच्या दोळ्यांतल्यान व्हांवल्यो आनी तो सांगूंक लागलो, फादर, this is not the first time, this is the second time that I am trying something like this, weird. म्हजी आवय म्हजो खूब मोग करी, पूण म्हजो बापूय आमकां सदांच त्रास करी. म्हजे आवयक तो मारी, म्हाकाय तो डिस्टर्ब करी. म्हजें मन सगळेंच घुस्पलोलें. कांय म्हयने फाटीं म्हजी आवय सोंपून गेली आनी म्हजो बापूय आतां दुसरे अस्तोरे लागीं आसा. म्हाका केदी व्हडली लॉज. दोगांय ती म्हाका सतायतात. म्हाका पीस ऑफ मायंड ना ह्या घरांत. हांवें सांगलें हांव घर सोडून वेता म्हटल्यार ताणें सांगलें, तूं घर सोडून वच. फादर, खंयसर हांव वेतलो, कितें हांव करतलो, म्हाका कोणूच ना. म्हाका दिसता जिवीत सोंपयल्यार अदीक बरें. मोगाल इश्टानो, कसली मानसीक परिस्थिती ह्या तरणाट्याची आसली काय. देर वॉज नो होप फॉर हिम. पूण कशे भाशेन ताका एक नवो भरवोसो दिलो थ्रू कावन्सिलींग. आतां हो तरणाटो बरो आसा. दुसरी एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक सोबीत अस्तोरी. अशीच एक दीस इगोर्जेन भेट दिवंक आयली आनीक हांसतें तिचें मुखामोळ आनी मोदेंच म्हणूंक लागली, फादर, प्रे फॉर मी. विचारलें, सगळें तुज्या जिवितांत बरें आसा मू? इज एवरीथींग ऑल रायट इन योर लायफ? तिच्या हांसत्या मुखामोळार दुखांच्यो जोरी व्हांवल्यो. सांगूंक लागली, फादर, म्हजो घरकार म्हजेर दुबावता. सगळ्या वेळार तो म्हाका कंट्रोल करून दवरता. मोगान आमी काजार जालीं. मोग आमी दोगांयनी केलो, पूण आतां ही इज टू पॉझेसिव्ह. म्हाका 4 सोबीत भुरगे आसात आनी ह्या चौगांकूय भुरग्यांक ताणें एके भाशेन ब्रेन वॉश करून दवरल्यात. तो भायर आसता तेन्ना तो भुरग्यां लागीं विचारता, कोण आवयची उलोवंक येता, आवय खंय वेता, कितें करता. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना हो घरकार हे अस्तोरेक मार घालता तेन्ना भुरगे ते पळयतात आनी अशें म्हणटात, मामा, वी शूड ऑल्सो बीट यू लायक डाडा. जशें परी बापूय तुका मार घालता तशेंच आमी तुका मार घालूंक जायो. मोगाळ इश्टानो, कसली गोत जातली काय ही अस्तोरेची. ती सांगता, चादर फेनाक बांदून गोळ दिवंक हांवें प्रयत्न केलो, पूण ह्या म्हज्या 4 पुतांचें हांवें चिंतलें. तांचें मुखामोळ म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें. म्हजें कोश्ट हे हांवें सोंसूंकूच जाय. तांकां हांव हें उणेपण दिवचें ना. मोगाळ इश्टानो, आमची जण एकल्याची वेगवेगळी काणी आसतली. आमच्या जिवितांत वेगवेगळे कोश्ट आसतलेच. कशे भाशेन ह्या कोश्टांक आमी फुडो करता काय. साबार पावटी आमी म्हणटा, हांव मागणें करता, हांव म्हजें जिवीत एकदम बरें जियेता.
पूण म्हाकाच इतले कोश्ट कित्याक? म्हाकाच इतलें दूख कित्याक? घरांत सुसेग ना, कॉलेजींत सुसेग ना, वावर करता थंय सुसेग ना, खंयसरूच म्हाका शांती ना. कितें हांवें करचें? दुसऱ्यांक पळयात, देव धरून नासलोली ती, दुसऱ्यांक पळयात मागणें ती करिनात, पूण व्हेरी सक्सेसफूल इन देयर लायफ. देव खरें आसा काय? हांव इतलें मागणें करतां, हांव इतलो भावार्थी जिवीत जियेतां, देव खंय आसा काय? मोगाळ इश्टानो, आमी म्हणटले हांव, देवान आमचेर इतलें अदृश्ट धाडलां, पूण देव जाणा कितलें हांव ओ तूं हे वजनादीक भार घेवंक शकता तो. गॉड नोज ईच वन ऑफ अस. केन्नाय आमी देवाक प्रश्न केला काय? देवा, इतली बेसांवां तुवें म्हाका दिल्यात, इतलें बरेपण तुवें म्हाका दिलां, कित्याक दिलां इतलें बरेपण? कित्याक दिल्या तुवें इतली बेसांवां? डू वी आस्क this question to God anytime? जी देणी देवान दिलोली आसात, त्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासला काय? Did we give praise to God for all his blessings in our life? मोगाल इश्टानो, जे कोश्ट, जे दूख देवान आमकां दिल्यात, ते जावन आसात आमचो भावार्थ ताचेर थिरावंक. अशेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. देव अब्राहमाक सांगता, तुजो एकलोच मोगाचो आपुरबायेचो पुताक घे आनीक ताचें बलिदान कर. देव कसलो काय? एका बापायक सांगता तो आपल्या पुताचो योद्न भेटोय म्हणून. अब्राहम कितें करता? देवाची येवजण स्विकारता, देवाचेर भावार दवरता, आपल्या मालगोड्या पुताक तो व्हरता आनी ताचें बलिदान करच्या वेळार देव ताका उलो करता. ताच्या पुताचें बलिदान ताका करूंक दिना, पूण ताचेर बेसांवां भरता, ताचेर आशिर्वाद घालता, कित्याक येदो व्हडलो ताचो भावार्थ देखून. आनी ताच्या पुताच्या जाग्यार मेंढरो पाठयता आनी ह्या मेंढऱ्याचें बलिदान अब्राहम करता. भाग्योन पावलो कितें आमकां सांगता? आतां देव खुद आपूण आपल्या पुताक बलिदान करता. आपलो मालगोडो पूत, आपलो मोगाचो पूत, ह्या पुताक तो आमचे पासत भेटयता. आतां हांगासर मेंढरो ना, पूण ताचोच मोगाचो पूत कोश्टांनी वळवळ्यांनी तो आपलो जीव दिता. मोगाल इश्टानो, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी स्विकारता काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां खबर मेवता जेजूच्या रुपांतराची. जेजू जे कोश्ट वळवळे सोंसचो आसलो, ताचे जाणीव ताका जाता. शीस जे सदांच जेजूचे बरोबर आसले, सदांच जेजू मिलाग्री करतालो, पेकोवणी फावो करतालो, देंवचार काडटालो, हें तांकां सदांचेंच जाल्लें काय? वॉज इट अ रुटीन फॉर दी अपॉसल्स? जेजू तांकां फुडें कितें घडटलें ताची जाणीव दिता. आमच्या जिवितांत नदर मारुया. आमचें जिवीत कसलें जालां काय? आमच्या जिवितांत ही कोश्टाची पावलां आमी फुडें मारता काय? वो सगल्या वेळार आमी पिरगोत रावता? देवान केन्नाच बरें म्हज्या जिवितांत केलो ना. देवान सदांच वायट म्हज्या जिवितांत हाडलें. डू वी ऑलवेज रिमेन इन द पास्ट? Or do we always worry about the future? आतां आमी जियेता तें कसलें जिवीत काय? We are called to live in present with faith
देवाचेर भावार दवरून. फाल्यां आमी फाल्यांचो दीस पळोवंक ना. आयज आमी आसांव. जेन्ना आमी न्हिदोंक वेता वी कीप एन अलार्म टू वेक अप इन द मॉर्निंग. बोरवोसो आसा आमी उठ्ठले म्हणून. कसलो बोरवासो हो? देवाचें बेसांव कशें. वी हॅव फेथ इन गॉड. आनी होच देव आमकां राखता, सांबाळटा, फुडलो दीस आमकां दिता. वी हॅव प्लॅन्स फॉर द फ्युचर. देवाचेर पातयेवन आमी आमचे फुडले प्लॅन्स करता. देवाक आमी दिनवासतांव गाय सगल्या बरेपणा पासत. मोगाल इश्टानो, जेजून हो बारादीक खुरीस व्हेलो. जायते पावटी आमी म्हणटले लँड कम्स एंड गोज. प्राचीन काळ येता वेता आमी फकत नियाळ करता आनी मागीर विसरता. ह्या प्राचीन काळान खेरीत भाशेन आमी हो नियाळ चालूच दवरूंक. ह्यो आमच्यो इमाज्यो आसात, हो खुरीस आसात. ती बेश्टी सजावट न्हय. इट इज नॉट अ डेकोरेशन फॉर अ डीप रिफ्लेक्शन. मोगाळ भावा भयणीनो, पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, देर इज नो क्रिश्चियनिटी विदाउट द क्रॉस एंड देर इज नो क्रॉस विदाउट जीसस क्रायस्ट. जरी तर खुरीस ना जाल्यार आमचो धर्म क्रिस्ती भावार्थ ना. हो खुरीस जो जावन आसलो लोचेची खुणां, जो जावन आसलो वळवळ्याची खुणां, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान ताचेर उमगळोवन ताचेर रगत वारोवन ती केली आमकां सोडवणेची खुणां. खुरीस जावन आसा आमकां मोगाची खुणां. कित्याक व्हडांतलो व्हड सॅक्रिफीस देवान आपल्या एकाच मालगोड्या पुताक ताचेर करून आमकां दिलो. खंय आसात गाय म्हजे गोश्ट, खंय आसात गाय म्हजे वळवळे आमच्या जिवितान. हाव डू आय वॉक विथ दीस पेन अँड सफरींग. जायते पावटी आमी पिडेन कश्टवता. वेगवेगळे दुयेंसां आमकां दिसती पडटात, जावं ती कॅन्सराची जावं आनी कसली मारेकार दुयेंसां. देवाचेर आमी भावार्थ थिरायता गाय. ही भावार्थाची पावलां आमी मारता गाय. जायते पावटी आमी म्हणटले इट इज इजी टू प्रीच बट डिफिकल्ट टू प्रॅक्टीस. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या कोश्टान आमच्या त्रासान देवाचेरूच भावार्थ दवरूंक आमकां खेरीत उलो. दुसरे सुवातेर आयचे शिवर्तमानांत आमी आयकलां जेजूचें रुपांतर, ताचें मुखामळ जगजगतालें. पाप साहेब फ्रांसीस दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक होच उलो करता. हे जगजगतलें क्रिस्ताचें मुखामळ आमचेंय जावंक. आमच्या बावतिस्मा वरवीं देवान आमकां विचून काडल्यात, आमचें रुपांतर केलां. आमकां आपली मोगाचो पूत, मोगाची धूव म्हणून विचून काडल्यात. आयज आमचें मुखामळ कसलें आसा गाय. जायते पावटी आमचें मुखामळ दुखाचें जालां. सगल्या वेळार आमी पिरगोत रावता. कांयच बरेपण आमच्या जिवितांत ना अशें आमी दाखयता. पूण भोव थोडीं जाणां आसात जीं कितलेंय दूख आसत जाल्यार, कितलेंय कोश्ट आसत जाल्यार सगल्या वेळार हांसतें मुखामळ, जगजगीत मुखामळ देवाचेर भावार्थी दवरतात आनीक हे मुखामळा वरवीं दुसऱ्याच्याय जिवितांत हो क्रिस्ताचो मोग ती परगोडटात. मोगाळ इश्टानो, सांतूस पासूस, होली स्टेप्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. न्हूच फकत आयच्या दिसा ह्या जेजूच्या कोश्टान आमी वांटो घेवंक, पूण आमच्या जिविताचे दर एके घोडयेक हीच पावलां आमी मारूंक आमकां उलो. कशे भाशेन आमची कोरण्यो जावंक, मोगाच्यो कोरण्यो जावंक. सेंट तेरेसा ऑफ अविला अशें म्हणटा, Christ has no hands in this world but yours, no feet here on earth but yours. आमी जावन आसा क्रिस्ताचे हात आनी क्रिस्ताचे पांय,
कशे भाशेन ह्या आमच्या हातांनी क्रिस्ताचो बरो भाव आमी फुडें व्हरता काय. क्रिस्तान जायते बरें केलें, वायटकारांक बरी केली, पिडेवंतांक बरी केली, पूण सर शेवटी कितें जालें? ताका मरण फावो केलें, ताचेर थिपी उडयली, ताचेर झेरमोण मारले, ताका खुर्सार खिडायलो, ताची फोकाणां केली. आनी सर शेवटी क्रिस्तान कितें केलें? खुर्सार उमकळटना ताणें म्हटलें, बाबा तांकां बोगोस, ती नकळो ती कितें करतात ती. आयज आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक, जो कोण आमकां दुखयता, जावं आमच्या जिवितांत आसतलो एक मनीस जो सदांच आमचो दुस्मान, जो सदांच आमकां दुखयता, ताका बोगसोणें दिवंक, जावं आमच्या कुटुंबान, जावं आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्यान, जावं आमच्या पवित्र सोबेन हें बोगसोण्याचें जिवीत आमी जिवंक ह्या दिसाक जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करतना आमचे कोश्ट भावार्थान मारूंक बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोड पोरवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या वेवस्थार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुणें, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो, आंखवार मरेताय सलमलो, पोंसला ताका ताणें खोस सोंसलें, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्गवेदार देवाच्या उपरांत बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची उजवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भक्ताचो एककार, पातकांचे वखसणे, कुडीचें जिवणपण, साश्टाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खूद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरीच आमी ताचीं भुरगीं. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवा भाशेन देवाच्या भुरग्यांचो मोग करूंक आनी तांकां देवाच्या मोगान वाडूंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. अपुर्बायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी खऱ्या मनान आनी काळजान आपल्या आताक हात आसलोले पोरजेची जेजू भाशेन सेवा करूंक तांचें काळीज मन रुपांतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखून येता.
जी कोण देवाचे कुशे प्रमाणे येता वो आपल्या भाव भयणांचो मोग करिना ती देवाची न्हय. देवाचे कुशे प्रमाणे एकामेकाचो राग पयसावूंक एकामेकाक बोगसूंक मोगान एकवटान जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजू क्रिस्ताचेर भावाट धरून तुमी सगलीं देवाची भुरगीं, कित्याक पवित्र इस्राना सुमयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यात आनी अशीं क्रिस्त तुमी एक जाल्यात. आमच्या पवित्र इस्राना वरवीं आमी क्रिस्ताक नेसल्या. आमचें जिवीत क्रिस्ता भाशेन जावंक देवाक आमी मानवलोली जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक ताच्या आदीन केलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जोण एकल्यान आपलो कुरीस आपआपल्या खांदार घेवन जेजूच्या पवित्र पावलांनी आपलीं पावलां घालूंक आपल्या जिविताची वाट चलोवंक आनी एक दीस देवान भासायलोली मोहिमा आमी भोगूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळोकीच रावून आमची खासगी मागणी, आमच्या काळजाचे उतरे, आमचे गोश्ट दूख बापाक भेटोवया. भोव मोगाला बापा, ल्हानविकायेन केल्ल्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयक म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Hymn number C27.
मोच्या भावा भयणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बाबा, हे बोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्काची परब फावो ते पोरवीं समोरचे खातीर तुज्या बाबात्यांक कोडी ओतम्यान पवित्र कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताईन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंदावण्यो दामून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजां भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरोना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायताव. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Havarta so good por gotoya. Jesus,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगो चिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पोरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावामणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदीक करून कॉस्टतल्यांची जिन्सां तरेन कोडस्तोतात तांचो उगडास करुया. पिणेंत आसात, बरी नात. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागयोन धर्म दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोव दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून भावार्थान आमचे कोश्ट आमचे वळवळे ताच्याच हातान घालून सगळे आमी आमच्या बापा मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्थाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू भावार्थान कोश्टां दुखांनी आमचें पावल फुडें मारूंक उलो करता हे शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगलीं आमी सुभागी सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Hymn number D1. Nova
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुजो मोहिमेवून संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सुर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजान थावन दिनवासता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सगळीं बसुया. एक गाडी कोणाची एक ब्लॉक करता आतां पुस्तां आसतलें. गाडयेचो नंबर WB02AN6989. कोणाची गाडी आसा ती मातशी थंयसरली काडची. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या. कॉन्फ्रारिया दे सातिस्म साक्रामेंट. तर आयज मिसांत वांटो घेतला आनी सगल्यांनी गायन मंडलान बरे भाशेन गायन केलां. ताच्या आदी मोती ती गायल्या आनी हे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या सगल्या सेवा धर्मीक फुडाऱ्यांक दिनवासता शाबासकी दिता. 26 तारखेर सोमारा दीस मीस सकाळीं 7:30. 27 तारखेर मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजे 5:30 वाजता मीस. 28 तारखेर बुधवारा दीस सकाळीं मीस 7:30. सांजे 6 वाजता मीस केकदोवेली कॉपेलान. 19 तारखेर ब्रेस्तारा दीस 7:30 मीस. पयले सुंक्रारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजे 5:30 वाजता कुस्साची वाट आनी उपरांत मीस आसतले. 2 तारखेर सोनवार 7:30 मीस सकाळीं. सोनवारा दिसा केरे भाशेन ऑल्टर सर्वसांची जमात 5 वाजता आनी तशेंच सेशन आसतलें. जायतीं जाणां घोडे आमची फुडारी कशें विचून काडलेले सेशनान वांटो घेवंक ना. थोड्यांनी 2च केल्या. 5 सेशनां आसलीं. तर तांगडी सेशनाक येवपाक तांकां आमी एके भाशेन आमंत्रण धाडलेलें आसा, इन्विटेशन. तांणी येवची. त्या दिसा सोनवारा दिसा तांकां समरायज करतलीं. सगळीं 5य सेशनां जीं दिल्यान ताचो संक्षेप करून तांकां आमी एके भाशेन शिकोण दितल्या आनी ती जातली 5:30 वाजता सोनवारा दिसा. 6 वाजता रोखडीच काबार करतले. सो येवंक मागता. कोणाक आपयल्यान आमंत्रण धाडल्यान तांणी सगल्यांनी येवंक मागता. 3 तारखेर प्राचीत काळाचो 3रो आयतार. सकाळीं मीस 7:30 मांडावळ करून पवित्र कुस्साचो समुदाय. सांजे 6 वाजता मीस इंग्लिशीन. मीस जातोच एकांताय आसतली. सगळे शिबिरांनी वांटो घेतला. आतां निमाणो शेवट म्हटल्यार एक एकांताय रिकलेक्शन. सांजे मीस जाल्या उपरांत 5 इंग्लीश मीस जाल्या उपरांत इंग्लीश मीस 5 वाजता. मीस जाल्या उपरांत 6 ते 8 तांकां एकांताय आसतली सगल्या फुडाऱ्यांक. सेकंड रावंड ऑफ इलेक्शन आसतलें. आनी हे भाशेन पवित्र सभेचे फुडारी विचून काडटल्या. फादर जॉर्ज फेर्नांदीस हो आमकां रितीर दिवंक येतलो. लास्ट संडे कलेक्शन 15,410 रुपया. गुड सॅमरिटन फंडाक आमकां डोनेशन दिल्लें आसा. मार्सेल डॉमिनीक फेर्नांदीस 2,000 रुपया. तशेंच 3 मार्च येता त्या आयतारा 9:30 ते 12 रेज मागोस पॅरीश सेंटरान डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें. लेट अस लर्न टू यूज होम हर्बल रेमेडीज. सिस्टर लॅन्सिया रॉड्रिगीस आमकां हें डेमॉन्स्ट्रेशन दितले. तशेंच
आसतले एके भाशेन सांगलेलें तुमकां कितें करूंक शिकयतले हांव आनी तें करूंक तुमकां शिकयतले हांव. कोण भाग घेवंक सोदतात आनी रेजिस्टर करचें 28 फेब्रुवारी. ग्लोरिया फेर्नांदीस नंबर दिल्लो आसा, बोर्डारूय घातलेले आसा, आनी सिस्टर लॅन्सिया रॉड्रिगीस. रेजिस्ट्रेशन फी ₹100 per person. खेरीत भाशेन दिनवासता हांव फादर क्लायव जो आमचे मदें आयज आयलो सांतोस पासोस करूं आनी आमकां जाय ती शिकवण दिल्या देवाच्या उतराची मोडणी करून खेरीत भाशेन कोस्ट आमच्या जिविताचे भाग काडून उडोवंक जायना, उणें करूंक जायना, ते सदांच आमच्या जिवितान आसतले. देखून आमकां क्रिस्तांक उदीक करून जेजू क्रिस्ताचो खुरेस कोस्तांक वेंगोवंक मोगान व्हरूंक कुरपा बोड आनी आदार दिता. तर खेरीत भाशेन आमी क्रिस्तांव कशी सगल्याच्या एकामेकाच्या कोस्तांनी वांटो घेवया. उदीक करून जायतीं जाणां जीं पिडेंत आसात, गंभीर पिडेंत आसात, जशें पाप साहेब तांचे खातीर आमकां मागूंक आपयता. तशेंच वैजकी इलाज तांकां दिवंक, जावं दोतोर आसा, नर्सी आसा, वो वैजकी इलाज वखदां आसा ती तांकां आमी दिवंक जाय. तशेंच तांकां आमी सांगात करूंक जाय. बच्चे आसात घरांत पिडेंत आसात, ताका ताची खबर घेयना, कांय करिना, तसलो बेस जावचो न्हय. तांकां आमी सांगात दिवचो, आदार करचो आनी तांच्या कोस्तांनी वांटो घेवचो आनी आदार दिवचो. आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसां आसतलें. पुरसांनूय भोक्तीपणांत वांटो घेवया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळ उपकार. Number F15. Tuzo